म्हजें नांव जेसिका. हांव शंभर फिरगजेची. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका मस्त तेंपा पयले एपेंडिक्स म्हणलें एक पिडा आयली. तांतूं हांव एक हप्तो हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आशिल्लीं आनी म्हाका डॉक्टरांनी सांगलें ऑपरेशन करची गरज ना म्हणून. पूण तोवल सोसूंक जायना तशेली पटकाणी सुरू जाली. पूण म्हाका हांवें तेजो ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें की तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 120 वाक्य एक रिपीट करूंक सांगलें. म्हज्या आकांताच्या वेल्यार हांवें सर्वेश्वराक उलो मारलो आनी तांणी म्हाका जाप दिली. हें हांव सदांच रिपीट करनाशिल्लीं आनी म्हाका सप्टेंबराच्या 4 तारखे उपरांत येदोल मुसीर म्हाका पोटान दूख सुरू जावना आनी हांव कालजात हांव धन्य देवाक अर्गान दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव कालजात देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव हेनरी क्वॉर्टर्स हांव बेंदूर पिरगरचीचो. हांव लास्ट टायम ब्रदर प्रकाशाच्या हांगा रेतेर चलतना हे पवित्र आत्म्या म्हजेर देव न्ही म्हणटाना इतलें बरें जावन म्हाका दोळ्यांचे प्रॉब्लम आसले, पेंगटाचे दूख आसलें, इतलें म्हाका बरें जालें, हील जालें. ताच्या मागीर विशेश देणयांनी म्हाका भरलें. फुल्ल बायबल बायहाट जेजून म्हाका शिकयलो ते दिसा पवित्र आत्मा देव न्ही म्हणटाना. आनी ते दिसान हांव न्हू देवाचें खंय गेल्यार आराधन करतना देव इतली आजापा करता. त्याच्या ब्रदरान लास्ट एक टेस्टमनी सांगली हांगा. एक भुरगो आसलो कुंदापुरू, तो हातान बटन घालूंक जायनासलो. तिथे जेरेमिया 32:27 म्हणटा हर एक मनशा कडचो देव म्हाका कितें असाध्य. ती टेस्टमनी म्हाका इतली लागली की ताच्या मागीर तें उतर डेली हांव आयकतालो उपरांत कशें ब्रदरान सांगलें त्या दुसऱ्या दिसा आमी पयस जावन आयले, आमकां रेतेर वचूंक म्हणून आशेन मागताना तो भुरगो कुद्दू शर्ट घालतालो. आनी ताच्या मागीर ते दिसा दुसऱ्या दिसा हांव तेंत उतर काणून जेरेमिया 32:27 काणून एक भुरग्याचो हात मोठो आलो, एक लांब एकल्याचो रायट हँड नॉर्मल, लेफ्ट हँड मोठो आलो. एंत उतर हांव सांगून प्रीच ताका हें रिपीट करतना ऑटोमॅटीक हार्ट वर्देवचो लांब जालो. दुसऱ्या दिसान साम 86:10 सर्वेश्वर आमचो विजमी ते करचो तोत्तू देव आनी एजेकिएल 37:10 म्हणून रिपीट केलें. ते मेल्ले हाडांक प्रवाद करता. ताच्या मागीर आमी खंय गेल्यार जेजू आजापा करता. आनी स्पेशली हर एक मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा हांव ब्रदर प्रकाशाची सकाळींची भेटोनी सकाळीचे हें मागणें दनपाराच्या मागण्यान 5 टेस्टमनी 5 देवाचे उतर काणून सक्रामेंता मुखार हांगा आत्मज्योती आश्रमान मल्लिकार्जुन आमी करता आराधन. तांतूं इतली उतरां इतली टेस्टमनी सांगतना देव हर एकल्याक आपडटा, बरें करता आनी जायते जाणांक बरें करनासा जेजू. तेच्या खातीर देवाक अर्गां दिता. देव म्हाका पत्त्याक यूज करता देवाच्या महिमे खातीर. हर एकले आजापा तो आमच्या तोंडा मारिपात करच्या खातीर देवाक अर्गां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. आनी स्पेशली म्हजी मागणें आसा आतां ओगीन डिवायन वर्ल्डान हेजे 3 वरां मागणें ऑफिशियल हेजे म्हणून सुमार 1 वर्स जावन मागता ओगी दितलो. आनी एक म्हजी आशा आसली 1.5 लाख सबस्क्रिप्शन जायचें म्हणून ह्या वर्सात जातालें. म्हजो देव करतलो कित्याक कालच्या काळजान देवाची उतरां तो दिता. ताच्या खातीर देवाक अर्गां दिता, होगलोप दिता. हांव आंब्रोस डी सिल्वा मेरला पदाव सांतुजे कामेली पिरगजेचो. म्हाका ह्या 2 म्हयन्या भितर म्हाका डॉक्टरान सांगलां तुका BP आहा, शुगर हाय आसा, BP हाय आसा आनी कान दुखी आहा आनी तुजे शुगरा वरवीं तुजे दोळे मस्तू विकनेस जाल्यात म्हणून डॉक्टरान म्हाका सांगलें. दोळ्यांचे कशें कॅट्रीज आसले ते डॉक्टरान कशें कांगडे आस्पिरीन कशें ताणें ऑपरेशन केलें. त्या शिवाय म्हाका BP आनी शुगर हाय जावन आयली आनी ताचे वरवीं म्हाका कान मस्तू दूख जालो. म्हाका मस्त कन बेजार भोगली. कालें करचें कितें करचें गुंतना म्हणून म्हज्या शेजारची एक ग्लॅडिस आनी रॉबर्ट डिसोजा तांणी तांचे ब्रदर प्रकाशाचे एक मागणें म्हज्या मोबायलार घालून दिलें आनी तांणी सांगलें दिसपडचें हें मागणें माग मामा तूं हातूंत तुका खंडीत बदलावणी मेळटा म्हूण. खंयची म्हाका हार्टाचें आयलें. 2 फावटी म्हाका एंजियोग्राम प्लसी केलें. मागीर इसर तांणी सांगलें म्हाका धैर्य दिलें भियेनाका मामा तुका आमी आसा. हें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें तूं माग नित्यच माग 3 वरां जावन ते सकाळीं जावन केदाळ जावन आनी सद्दां काकूळची तेस्त करूंक हांवें सुरू केलें. म्हाका ह्या 3 म्हयन्या भितर म्हजेर जिजून बसची आजापा केली. परच्या दिसा हांगा 3 दिसांचे रिट्रीट घेवच्या पयलीं हांव डॉक्टरा कडेन गेलो. डॉक्टर म्हणलो
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ सांगले. दुसरे एक सांगले BP आणि शुगर. अहो खाली टेस्ट केली BP आणि शुगर, आज टेस्ट केली 200 300 उसरे शुगर म्हाका आज पळयतना शुगर खाली 105 शुगर आसा आनी 130/80 म्हळ्यार नॉर्मल आयल्या म्हजी BP आनी शुगर. हांव म्हज्या शेजारच्यानी मोबायलार नांव घालची अशा प्रकारान नात घरा आसा जाल्यार हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्य जावाक हांव अर्घन दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मर्लिन मस्करेनस, गांवांत मँगलोर. हांव वृत्तीन शिक्षकी जावन आसा. बंटोळच्या बेंजनपदा म्हणल्या एका ग्रामान गव्हर्मेंट ज्युनियर कॉलेजीन टिचर जावन काम करतली. सुमार 15 वर्सां हांवें ती काम केलें. हर एका वर्सा हांव ट्रान्सफराक घालताली, म्हाका ट्रान्सफर मेळनातलें. म्हाका वचूंक मस्त कश्ट जाताले. हांव तितीन बसां धरून सकाळीं 3 सांजेर 3 बसां धरून येताली. तशेंच 7 वरां हांव घरा पावताली. हर एका वर्साक ट्रान्सफराक एप्लिकेशन घालतना म्हजें कोर्टा येताना तें मुग्दून येतलें. लास्ट इयर हांवें एप्लिकेशन घालें. ताच्या पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन हांवें बरोवन घालें म्हाका ट्रान्सफर मेळोंक मागोवच्या खातीर. ब्रदर प्रकाशान म्हाका असो जेजूचें उतार धाडलें, भिये नाका, हांव तुज्या सांगात आसा, म्हाका कितें आसा आदी. हें हांवें सदांच रिपीट केलें आनी कावन्सिलिंगा दिसा हांव गेलीं. कावन्सिलिंगा दिसा येताना लास्ट म्हणसर म्हाका मेळचें धैर्य नासलें. म्हज्या मुखार 2 नंबर आहलीं. 2 नंबर आसतना तें बंटोळ ब्लॉक जालें म्हूण सांगलें तांणी. म्हाका भिरांत बसलें. जाल्यार लास्ट हांव थंय पावतना एक बंटोळाक एक टिचर आयली आनी बंटोळ ओपन जालें, ब्लॉक आसलें ओपन जालें आनी म्हाका ट्रान्सफर मेळ्ळें. आनी म्हाका देवान हार्ट ऑफ द सिटी बालमाटा सिटींत म्हाका तें गव्हर्मेंट ज्युनियर कॉलेजीन शिक्षकी जावन म्हाका ट्रान्सफर केलें. देवा करगा. म्हजी आनीक साक्स आसा. म्हजी माय 2017 मांयक पोटांत एक ट्युमर जाल्लें. ट्युमर तें परीक्षा करतना तें कॅन्सर जालें. कॅन्सर जालें मागीर डॉक्टरान तें ऑपरेशन करचें म्हणलें. मांयचें ट्युमर तें ऑपरेशन करून काडलें. तिका प्राय जालें न्ही ती 77 इयर्स जालें न्ही ती. तिका किमो दिवंक जायना डॉक्टरान सांगलें. जाल्यार ती गुळयेच्या पावरान ताली ते किमो टॅबलेट ती घेवन आसली. त्या टॅबलेटान तिका मस्त कश्ट जाताले. ते किमो टॅबलेट काडून ती दिसाक 5 तर्स म्हणटाली, राती ती तर्स म्हणटाली. आनी हर एकटी ती डॉक्टर अशी ती येताना तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येतलो. आजून तिका कॅन्सर जावन 6 इयर्स जालीं. 6 इयर्स जाल्यार देवान तिका संपूर्ण गूण केला. 4 पटी तिसोन रिपोर्ट नॉर्मल मेळ्ळा. देवा कर आनी महिमा. तशेंच अनेक म्हजी टेस्टिमोनी आसा. म्हाका व्हडलें एक एक्सिडेंट जालें. हांव कार ड्रायव्ह करना येताना म्हजें कार मुस्त गुंडयेन पडलें. जाल्यार म्हजें कार पाड जालें. म्हजे आंगाची एक लोंव हालो ना. देवा करगा. इतलें व्हडली अजपा देवान म्हाका म्हज्या जिवानाक केल्याक हांव देवा काळजांतल्यान अर्घ पाठयतां. म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव अर्घ म्हणटा, थँक्स म्हणटा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We worship you, Jesus. We adore you, Jesus. We glorify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हांव म्हज्या पतीची साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या जानेवारीच्या अखेरेक म्हजो तो पती अचानक पिडेस्त जालो. असो जालो की ताका सेल्युलायटीस सेप्टिसिमा जालें. अशें तो तिगे हेवी वेट ताका बिलकुल पांय तेंकूंक जायनासलें, चलोवंक जायनासलें, न्हिदले कडेन आसलें. आमी ताची आशात सोडली. सबारांनी मागलें. हांव तोळ ब्रदर प्रकाशाक फोटो काडून समेत वॉट्सॅपार धाडटली आनी आमचे खातीर तांच्या टिमान मस्त मागलां. व्हडलें अजाप कितें म्हळ्यार तो आतां बरो जाला. आतां तो ड्रायव्ह करून टू व्हिलर व्हरता आनी चलोवंक शकता. ताची कामां आतां करूंक शकता. जावं देवाक अर्घा आनी होगला ब्रदर प्रकाशान आमचे आनी तांच्या टिमान आमचे खातीर मागिल्ल्याक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसांव वावरान हांव जैत मागतां. देव बरें करूं. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆమె ಸೇವ್ರೇನ್ ಜುವಂಸೋ ಒಂಜೇಲು 11:40 हांव 2020 लुकेमिया पिड्यावरी कश्टोन आसले आनी म्हजे मागणे हांव एक दिसी उणें करिनासलें. कोणतासो ते सदांच करून आसले आनी अशेंत दीस वेता म्हाका एक ताळो आयकलो. एक स्त्री असो
तूं आज जिवंत आसाय जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर म्हूण सांगून देखून म्हाका आज ही साक्स म्हाका देवान फावो केल्ल्याक हांव काळजांतल्यान म्हज्या देवाक अर्गां दिता